नाका झाले बट कितें सीएमान सांगला पॉझिटिव्हिटी कितें सांगला युनिटी मॉल तो आम्ही ते सांगले की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान तो पडटा म्हणून कसो तो कायदे लिगली आणि सायंटिफिकली थंयसर तो जावंकूच शकना म्हणून ते म्हणपाक ना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना सो अशें तेगे आर्ग्युमेंट जाले सो मागीर तांकां सांगले ते सोडून दी आमकां आमची परमिशन तुमी केन्ना घेवंक ना ग्रामसभेचे ऑपोजिशना पंचायतीचे ऑपोजिशनान सांगले सो तो म्हणपाक लागलो युनिटी मॉलाचेर आमी आतां रिवायज स्टडी तेगे रिवायज स्टडी करता 2 दिसां भितर स्टडी करता आनी आमी जे एक्झिस्टिंग नोटिफिकेशन आहा जे आमकां हे मेळ्ळा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तेगेर आमी डिस्क्रिपन्सी सांगला तेगेर तो स्टडी करतलो आनी 2 दिसांनी कितें ते सांगता सांगला ओके आनी जाय जाल्यार तेणी सांगला आमी थंयसरूय तो येवन तुमचे कडेन चर्चा करता म्हटला खंयसर आमच्या सायटीचेर हे तेणी सांगला मागीर प्रशासन स्तंभ तो म्हणटा आपूण करपाक फाटी घेवपाक रेडी आहा मात हो हेगेर खर्च केल्लो आसा ऑलरेडी 24 crores तो आपल्या कडेन जायना म्हणटा ते फाटी घेवपाक पण तरी पण आमी सांगला आमी ठामपणे निर्णय आहा की आमी हे आमकां हेच जाय म्हणून डिमार्केशन करता म्हणून सांगलेलें ते कित्याक जावना अजून पासून ते तेगे आता रिवायज स्टडी करतलो की एक्झिस्टिंग हे आहा न्हू एक्झिस्टिंग आसा सादरीकरण बी कितें केलें आम्ही मेमोरंडम केलं आम्ही सगळे जे त्यांनी किती सांगला न्यू स्टडी शुक्रारा तो करतलो तेजे स्टडी करतलो आणि आमची टीम आम्ही केल्ली आसा प्रायव्हेट स्टडी आणि त्यांची टीम तो रिवायज करतलो एनआयओ मागीर हायड्रोलॉजिस्ट करतलो तो आणि तो मागीर पळयतलो युनिटी मॉल खंय येता काय ना आमच्या प्रमाणे येता म्हणजे तुमची टीम असेल त्या टायमार आमची टीम आमच्या ऑलरेडी ताका आमी सर्वे बी दिल्लो आहा ताका आमी केला ते कितले दिसाचो टाइम मागला शुक्रारपर्यंत ते फर्स्ट जो एक्झिस्टिंग नोटिफिकेशन आसा पळय त्या तितून खूप डिस्क्रिपन्सीज आहा म्हणजे सर्वे नंबर्स रॉंग घातलेले आहा मागीर टोटल आहा पळय ती खूप हे आसा जी एरिया म्हणल्यार ती चुकलेली आसा आणि जे एज पर एनआयएन रिकमेंड केल्ले पळय ते प्रमाणे ना ते सो हे आमी ताका बरोवन दिल्ले आसा सो त्या प्रमाणे ते करता म्हणटा रिवायज नोटिफिकेशन करता म्हणटा ना 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 एरिया डिमार्केट करतले ते आजून वेटलँड डिमार्ट करूंक ना ते करतले मग तो ठामपणे हा की युनिटी मॉल तो जायत म्हणटा तो तेका तो म्हणटा कॉम्प्रोमाइज आपूण रेडी ना म्हणटा फाटी घेवपाक कित्याक तेंचे 24 कोटी सुमार स्पेंड जाला म्हणटा पळय तशें म्हणटा स्पेंड जाला म्हणून 24 कोटी झाले म्हणटा 24 कोटी म्हणजे किती 24 कोटी झाले हे चालले काय म्हणता किती केलं काय म्हणून दिल्ली वचून त्यांनी सांगला म्हटलं दिल्ली वचून त्यांनी कन्वे केला म्हणटा मग तो कितें म्हणटा तुजो प्रेस्टिजियस इश्यू आहा हे सगळे ते म्हणटा ते म्हणटा 24 कोटी स्पेंड झाला न्हू तो सरकाराची ते मागीर तो ना पूण कित्याक लागून स्पेंड केले ते सांगले तुम्ही दिल्ली वचून तेंच्यांनी डिस्कशन केला काय हेजेर सो म्हणटा ते थंयसून काय तेंकां हे फीडबॅक तसो मेळोंक ना ते आमकां डिटेल सांगूंक ना 25 कोटी तो हुंय स्पेंड केले कोणान स्पेंड केले हे सगळे करपाक आतां काम एक्सकवेशन मशीनरी सगळें काम चालू झालं तेजेर केला म्हणटा ते नजरेन हाडून आम्ही दिली ती अशी तुम्ही हे जे कितें कायदे करता कायदे तुम्ही करपी आणि ते तुम्हीच ते मोडपाचे स्टे असताना त्यांच्यानी काम केले थंय बरोबर हसता तेजी यांनी एक्चुअली हो 25 crore स्पेंड केला म्हणून जेन्ना सीएमान आमकां सांगलें तेन्ना आमी मातशें स्टन जाले ते इट इज जस्ट बिगिनींग ते आतां कितें मातशें क्लिनींग आनी तेणी पत्रे ते शीट लावन कवर केला सो आमी विचारूंक ना एक्झॅक्टली कित्याक केलें ते की तितलो टायम आमचेय नासलो पूण आमी सरळ सांगलें जर तुमी आतां ऑलरेडी 25 crore हेजेर एक्सपेन्स केले आनी तेवूय तुमी विदावट टेकिंग एनीबडी इन कॉन्फिडन्स आमकां आतां कळटा लोकांक ग्रावंड आमी जे विलेजर आहा तांकां आमकां आतां कळटा तुमी अशें इतलें वायलेशन केलां इतलें आनी ताका लागून सीएम म्हणटा आपूण परत स्टडी करतलो 2 दीस तेणी मागला सो हे म्हणलें तूं कर पूण आमी ताका सरळ सांगलां सर आमचें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आसा आनी तुमकां आमी सांगलेलें आसा आमकां थंय नॉट ओन्ली युनिटी मॉल प्रशासन एनी कायंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन आमकां नाका थंय आनी दॅट इज मॅसेज इज व्हेरी क्लियर आनी ही म्हणलें आमकां 3दां सांगलां आनी आयज तुमकां तेंच सांगता म्हटलें आनी आयज आमी येयल्ले सर तुजें डिसिजन आयकोपाक तुवें म्हणलें आपल्याक 2 दीस टायम दी आय एम ऑल्सो विथ यू तुमच्या लोकांची भायना आपूण समजता पूण आय कॅनॉट टेक इमिजिएटली नाव मिड नायट तुमीच पयला आयकलां आसता तेणी सांगलें सो जस्ट 2 दीस टायम दी वील तुमकां जाय तशेंच म्हणटा आपूण करतलो आमी म्हणलेलें हें आयकोपाक येयल्ले नॉट टू आमी आतां जे मॅडमीन ते सगळे तेका कितें आतां डिस्क्रिपन्सी सगळे हायलायट करून ते नदरे काडला सपोज आतां तूं आमकां आमीचो जर हेका प्रकार विरोध आसात कोणाचे तितून डिफरन्स आनी आमचो नो देर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्रोमायज परतून 2 दीस मागता सीएम अशें कशें he is going to do a fresh study आणि demarcation on site with NIO team with WRD department आणि दुसरे डिपार्टमेंट पळय आसा आणि besides the department he is also going to declare the rest of the area as biodiversity park तेणेन आमकां आश्वासन आता दिल्या ओके ऑन फ्रायडे डिमार्केशन फ्रेश आणि फ्रेश स्टडी ऑन साइट जातले गाजर कितें दाखयलो सांग पळया हे मातशें आमच्या हितूनच्यान निसटलें तें अशें सुरवात करतना तेंच्यांनी अशी केली की तुमचो
बायोडायव्हर्सिटी पार्काचो पळय तो हें आसा पळय काय न्ही मागणी जी आसा पळय काय न्ही ती आमी हें करता कितें करता मान्य करता ते तुमकां सगळें आमी डिमार्केशन वगैरे सगळें करून दिता पूण कितें करा हेरे म्हज्या मागल्यार ते आमी आमची जी मागणी आसा युनिटी मॉलाची ती तुमी मान्य करा. आतां हांवें ताका तेच सांगलें अरे बाबा आमचो हे जो आसा तो ऑलरेडी तो परतो तुमकां नोटिफाय करून दिता आमचें नोटिफाय जाल्लें आसा न्हू नोटिफाय जाल्लें आसा पूण तें चुकीचें जाल्लें आसा आमकां कितें जावपाक जाय रिनोटिफिकेशन जाय कारण जी तुमी चूक कितें केल्ली आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची तें तांकां सांगलें तुमचो म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय काय न्ही तो कित्यान येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हटल्यार तें उदक मेळ्ळें तुमच्या प्लॉटान हें तांकां डॉक्टराक आमी बरे तरेन समजून सांगलेलें आसा कळ्ळें सो इतकेंच आसा की आमी हांगासर फाटीं सरपाक ना हो लढो आसा तो फुडें वयतलो. आणि चीफ मिनिस्टरान सांगला एक मिनिट चीफ मिनिस्टरान सांगला की आफ्टर द स्टडी आणि आफ्टर फिजिकल डिमार्केशन ते डिसिजन घेतले की युनिटी मॉल करूंक जाय की नाका म्हणून आमचे मागणे आसा आणि आमचे रिपोर्टा बद्दल इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर ते युनिटी मॉल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आणि तांचे नोटिफिकेशन पळय सीएम म्हणटालो इट इज चुकीचे आसा तांचे चुकीचे आसा आणि देअरफॉर ही थिंग्स युनिटी मॉल येयना विदिन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स बट इट्स नॉट करेक्ट आमी आमचे रिपोर्ट बीन सगळे दिल्या तांकां अँड इट इज आर फर्म अंडरस्टँडिंग दॅट इट इज कमिंग विदिन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स एक्सप्लेन केलं हय आमी डेफिशियन्सी दाखयला नोटिफिकेशनान एनआयओचो फर्स्ट रिपोर्ट सेकंड रिपोर्ट कॉपी तुमकां दिता आतां गोविंद बाबा आता 2 दीस तुम्ही रावतले परतून काय परतून रावता तुम्ही तसेच प्रोटेस्ट आमी आसा पळय सीएम एस सेड व्हेरी गुड आमी रावतले म्हणजे आसा 2 दीस आतां तेणी म्हटलें न्ही आमी रावतले म्हणजे आमी थंय कॉम्प्रोमायज जावचो ना कळ्ळें न्ही आमी रावतले ताका रिपोर्ट जर करपाचो आसा आनी आमकां तें जाय कितें जाय जी कितें तेंच्यांनी चूक केल्ली आसा समज तो दोनूय तेंचे हेका हाडून आनी आमच्या हेका हाडून जर तो रेक्टिफाय जर करता आसत आमी ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची पडली न्ही वील टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी पूण खंयच्याच परिस्थितीन आमी एनआयओ टीम आसूंक जाय न्हू WRD बदामी आशिल्लो ते आता कळ्ळें न्ही बदामी बी आशिल्लो कळ्ळें न्ही की एनआयओन जो रिपोर्ट केल्लो तो रॉंग तोय म्हणिना आमी म्हणटा तेज्या कितके उग्र जातले शब्द वापरता हांव हे आनीक खंयचे कितके उग्र जातले तांकां कल्पना दिल्ली आसा आमकां आंदोलनाच्या जाग्यार येवन हजारोनी लोक आख्ख्या गोंयभरांचे आनी ताका इतकें सांगलां हांवें आतां हांगासर तुमचे कडेन उलयतना हांव गोविंद शिरोडकार म्हणून उलयना हांव दाखुवेदाचो अध्यक्ष म्हणून उलयता ट्रायबलांचो आनी तुज्या मनान जर म्हटलें हितून जर तूं सदां सांगता म्हटलें की तुका हेज्या विशयी आदिवासीच्या बद्दल एसटीच्या बद्दल तुज्या मनान हें कितें आसा भावनीक नातें आसा जाल्यार तें म्हटलें खरें करून दाखय म्हटलें आतां केलें सांगलें ताका तुज्या हेतून म्हटलें ह्या डिपार्टमेंटान म्हटलें अशें केलें म्हटलें आनी ताका लागून रिजेक्ट जाली आनी ते सुद्दां म्हटल्यार मागीर ते सगळे डॉक्युमेंट जमोवपा खातीर म्हटल्यार तेंच्यांनी 25-26 दीस घेतले म्हटलें व्हिडिओ कडेन आनी त्या पिरियडान तेणी म्हटलें सगळे डॉक्युमेंट मेळयले म्हटलें ते हे सांगला ताका ऑर्डर कितें चॅलेंज करतले बी चर्चा जाली तेगेर काय करची ना त्यांनी सांगला आम्ही आमच्या आंदोलन अजून चालू आसा अजून स्ट्रायकर आसा आम्ही फक्त डिसिजन आता कन्वे केला सीएमान तो आम्ही सांगतले आणि फुडली दिशा कशी तरेन वयता पळय ते तुमकां आमी बाय इव्हिनिंग पर्यंत सांगतले